प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 15वो अवस्वर ओळ 9 ते 11 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावाचे. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. देवाचें उतर हें. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक म्हज्या मोगाच्या न्हू. कार्मेल किरण आयच्या दिसाच्या ह्या नियाळाक तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागता. ह्या संवसारांत आमी हर एकलीं संतोषान जियोंक येता. हर एकलो मनीस संतोष आपणावंक प्रयत्न करता. ताच्या तांकी प्रमाणे, चिंतपा प्रमाणे, अवकाशा प्रमाणे संतोष जोडूंक तो प्रयत्न करता. थोडे फावटी संतोष म्हळ्यार कितें हेंच समजोवंक घुसपडिल्ल्या वेळार ताणें आपणाची वाटी घुसपडाची जाता. हांव आज अशें कित्याक म्हणटा म्हळ्यार थोडे फावटी संतोष म्हळ्यार कितें म्हणून जायत्यांक कळीतच आसना. संतोष म्हळ्यार गम्माता मारचें, जॉली करचें, खावचें, पियेवचें, गम्मात मारचें अशें. संतोष म्हळ्यार ह्या सर्व संगतींनी आटापून आसा म्हणून चिंतून हाचे खातीर हाच्या फाटल्यान वेचे आमचे मदें जायते आसात. प्रत्येक जावन आधुनीक युवजन ह्या दिशेन मेटां काडून आसचें, ह्या दिशेन आपणाचो वेळ, आपणाचे पयशे, आपणाची सकत विभाड करचें आमी पळयता. पूण संतोष म्हळ्यार कितें? सांत पाऊल रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर तो म्हणटा, सर्गींचे राज म्हळ्यार खावच्यांत, जेवच्यांत, पियोवच्यांत आटापूण ना. बगार सतान आनी नितीन सांगत आस पवित्रत्म्यान दिवच्या संतोशान आटापूण आसा. अशें म्हणटा आसतना हांगासर दोन संगती आमकां झळकतात. पयलें संवसार दिता तो संतोष आनी पवित्रत्मो म्हणजे देवातोंड मेळटा तो संतोष. तर दोन रितीचे संतोष आसा म्हण जालें. संवसार दिता तो संतोष कसलो संतोष आमी जाणा. तो संतोष तात्कालीक, क्षणीक. तो संतोष आमी आपणायता वय, पूण तोच संतोष संपूर्ण न्ही. कांय थोडे नाचांत गी, खाणा पिवनांत गी, वा काही म्हणी पिकनिका गेल्ल्या वेळार गी, वा इतर संगतींनी संतोष आपणायतात. थोड्यांक आपणाच्या घरा एक नवी वस्त हाडली तर तेन्ना थंयसर संतोष. नवी टीव्ही, नवे फ्रीज, नवे मोबायल, नवे वाहन आनी असल्यो संगती, असले संदर्भ आमकां संतोष दितात. पूण हे सर्व तात्कालीक. एका हप्त्यान जें कितें नवें म्हूण आमी चिंतता तें पोरणें जाता. आनी अशें म्हणटा आसतना त्या वस्तू तावन आपणायल्लो तो संतोशय त्याच रितीन मायाक जाता. खान पिवन पोट भरता पर्यंत, पोट भरल्या उपरांत परत तें आमी पळयल्यार आमकां तो संतोष मेळना. बगार तो संतोष केवल तात्कालीक, क्षणीक. जाल्यार हें जर कळीत आसल्यार आमी जायते फावटी
असल्या क्षणिक आनी तात्कालीक संतोशा फाटल्यान वेचे मात्र एक विपर्यस आमकां कळीत आसा जाल्यारय आमी ताच्या फाटल्यान लालेवन आसचें, ताच्या फाटल्यान येचें, ताचें तें सोदून वेचें, खंडी जावन एक दुरदृश्ट म्हणून आमी सांगयत. पूण हस्सू न्ही संतोश म्हळ्यार पगार पवित्र आत्म्यान दिवचो संतोश तो वेगळोच. आनी हस्सू संतोश ह्या संतोशा विशयांत जेजू आत्ता आमी वाचलेल्या वांजेला मुखांतर आमकां कळीत करूंक तो प्रयत्न करता. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. जेजूच्या जिवितांत ताचो संतोष कितें जावन आसलो? ताचो संतोष दुसरो कांय न्ही बगार बापाचे उपदेश पाळचे, बापाचो मोग अनुभव करचो आनी हो मोग हेरांक दिवचोच जावन आसलो ताच्या जिवितांतलो संतोष. ताच्या जिवितांत तो म्हणटा म्हजे लागीं दुसरें म्हजें म्हणलें कांय ना. जें कितें हांव उलयतां, जें कितें हांव करतां तें सगळें बापातावन आयिल्लें, बापान म्हाका उगडलेलें आनी बापान म्हाका कोणाक दिल्यांत तांचे पासत तें वापरलेलें वा वापरचें. आनी केन्ना तो बापाच्या कामांत मेतेर वा व्यस्त जावन आसता. बापातावन आयिल्लें उतर तो हेरांक वांटता आसतना तेन्ना मेळचो तो आनंद, तेन्ना मेळचो तो संतोश ताच्या जिवितांतलो तो खरो संतोश जावन आसलो. आनी ह्या खातीर जेन्ना तो कुर्सार काडटना सयती कश्टाचे आटे विटे सोंसतना सयती थंयसर ताच्या तोंडार एका रितीची प्रशांतता आसली, थंयसर एका रितीचो संतोश आसलो. आनी त्या संतोशांत वा तृप्तेंत तो सांगूंक शकता संपदलें आनी समाधानेन आपणाचो प्राण तो देवाच्या हाती दिवंक ताका साध्य जाता. आमी जायते फावटी पळयलां एक मरचो व्यक्ती जर ताचें जिवीत ह्या संवसारी वस्तू मदें मेतेर आसलें, संवसारी राटावळीन तो बरो नासलो, आत्मीक संगतीक सर्गींच्या राजाक देवाच्या संगतीक ताका वेळ नासलो आनी त्या देखून त्या दिशेन ताणें मेटां काडूंक नासलीं आनी आपले मरणाच्या तणीर आसता आसतना तो मरोंक तयार आसना. ताच्या जिवितांत ताका रितेपण भोगता, आदुरेपण भोगता, आपणें कितेंगी संपूर्ण करूंक ना, म्हणजे तें कितेंगी आनी उणेपण आसा, मरणाक भेटोवंक तो तयार आसना. आनी त्या वेळार ताची खंत, ताची घुस्पड गोंदळाय ती विपरीत. पूण जर एक व्यक्ती आपणाच्या जिवितांत सदांच देवाची खुशी पाळन त्या प्रमाणे जियेल्या तर मरण एक उतरवणी, मरणाक फूट करूंक कांयच भिरांत आसना, शांतेन आनी समाधानेन आनी जायते फावटी एक हास्या मुखामळान मरणाक ती स्वागत करतात आनी मरणाच्या वेगेंत ती लिपतात. सांता सांतिनीचें जिवीत जर आमी वाचलें तर आमकां हें सत थंयसर पळोवंक मेळटा, वाचूंक मेळटा. तर मोगाच्यानो खरो संतोश खंयच्या दाटापण आसा? खऱ्या संतोशाचें उगडापण वा खरो संतोश वो जडचो तो घूट जेजू आज आमच्या मुखार दवरता. जो आमच्या वांजेला मुखांतर जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवूय तुमचो मोग केला, तुमी म्हज्या मोगांत रावचें. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळचे जाल्यार म्हज्या मोगांत तुमी रावतल्यात. मोगाचो मंदामेंत जेजू करता निमाण्या बेस्तर दीस. तो बो पवित्र उकळीस्त ताच्या मोगाचो उपकार दुसऱ्या दिसा ताणें मोडूंक आसच्या आपणाच्या कुडीक आनी तशेंच वारोवच्या त्या रक्ताक एक सांकेतीक अर्थ दिवन घडलेलो तो संस्कार जावन आसा येवकळीस्त. पूण हो येवकळीस्त संस्कार घडोवन सगळ्या संवसाराक दिवच्या पयलें
आमी पळयता तो आपणाच्या शिसांचे पांय धुता. तो मेस्त्री तरी आपणाचे शीस थंयसर आसता आसतना तांचे पांय धुवंक तो मुखार सरता. आदल्या काळार गाडयो नासल्यो, वाहनां नासले आनी मार्गार डांबारी नासलो. म्हणटच पांय वाटेन थोडे फावटी खाली पांयांनी सोला जाय आसलें आनी हे मातयेचे मारूग धुळींत बुडलेले खंडी जावन असल्या मार्गान चलोवन येता आसतना एका व्यक्तीचे पयनाऱ्याचे पांय संपूर्ण धुळींत बुडोवन वेताले. जर तर ते कोणाय घरा वेतात तर तेन्ना त्या घरांत भायर उदक आसतालें, त्या उदकांत पांय धुजय आसताले, पांय धुताले आनी भितर वेताले. थोडे फावटी थोड्या घरांनी पांय धुवंकूच येवच्या पयनाऱ्यांक वा सैऱ्यांचे पांय धुवंकूच म्हणून थोडे गुलाम वा आळां आसतालीं. जेजूचे निमाणें जेवण ताणेंच कळीत केल्ल्या एका फालाण्या घरा आसलें जाल्ल्यान थंयसर तयाराय केल्ली जाल्ल्यान थंयसर पांय धुवंक कोणूच नासले, अशें उदकय दवरूंक नासलें कोणा. तातूंत कोण पयस जावन चलोवन आपणाच्या वाटेर आयिल्ले हे शीस तेच मेळ्ळे पांय घेवन त्या घरांत भितर रिगिल्ले. कोणूय एकामेकाचे पांय धुवंक वा उदक दवरचें आसल्या एका संगते गमन दिवंक ना. कित्याक म्हळ्यार तांचे मदें एक तर्क आसलें कोण आपणा मदें व्हड म्हणून, आनी ह्या खातीर एकामेकाचे गण्य तांणी केल्लें ना. आनी अशें मेळ्ळ्या पांयांनीच ते थंयसर जेवणाक बसले. जेवणाक बसचें म्हळ्यार आमच्या काळार कशें आसा, कदेल बसून मेजार जेवचें न्ही. थोडे फावटी पांय लंबायक अशें भायर सोडून तेगेन तांणी रावून अशें जेवचें आसलें. तुमी जायते फावटी पितुरांनी पळयलां आसतलें जेवणाची रीत जुदेवांची. अशें म्हणटा आसतना जेजू भितर रिगता आसतना ताका थंयसर 12 जोडी पांय मेळ्ळे दिसतात. कोणेंच धुवंक नासले आनी कारांनी ताका समजता कित्याक वाटेर ते तर्क येवं नासले, तर्क करनासले कोण व्हड म्हणून आपणा मदें. आनी हांगासर मोगाचो मंदामेंत कितें तें जें कितें ताणें युकरिस्त मुखांतर सांकेतीक रितीन दाखोवंक आसलें तें तो करता आनी हें तो प्रायोगीक रितीन करच्याक मुखार सरता आनी त्या शिसांचे पांय तो दिता. आनी अशें शिसांक दाखोवन दिता. आपणाक समटचें म्हळ्यार, आपणाक खाली करचें म्हळ्यार एकामेकाचें पांय धुवचें म्हणजे आपणाक तकसून आपणाक खालतें करन केन्ना हेरांच्या गरजांक आमी पावता तेन्ना तो देवाचो उपदेश आमच्या जिवितांत आमी पाळिल्ले बरें जाता. आनी सांगतच तो मोग आपणावन तो मोग हेरांक दिल्ले बरी जाता. आनी अशें एक भोव अपुरबायाच्या संप्रदायाक जेजू सुरवात घालता मात्र न्ही, एक बुन्याद घालता मात्र न्ही, ह्या मुखांतर एक भोव अपुरबायाचें लिसांव तो ताच्या शिसांक सगळ्या मात्र न्ही आसता सगळ्या संवसाराक तुका आनी म्हाका तो फावो करता. जेन्ना हांव म्हजें देवशास्त्र शिकोवन आसलेल्या वेळार म्हज्या शास्वीत आंगवणेक तयारी करता आसतना म्हज्या वडिलांनी म्हज्या थोड्या सांगाता बारोडाक धाडिल्लें एका म्हयन्याच्या तरबेते खातीर. आनी थंयसर त्या भितरल्या माद्रीच्या कॉव्हेंतांत आमकां मांडावळ केल्ली. थंयसर एकली भितरली कॉव्हेंतांतली माद्र आमकां शिकोवन दिताली. थंयसर त्या कॉव्हेंताच्या बगलेक कलकत्ताच्या मादर तेरेसा हिच्या सिस्टरांनी चलोवची एक थंयसर संस्थो आसलो. प्रत्येक जावन तो निराधार्यांक कोणूच गत धरनातल्यांक आनी प्रत्येक जावन मरणाच्या तणीर आसलेल्यांक अपांग जावन आसलेल्यांक आसरो जावन तो संस्थो आसलो. आनी थंयसर निरंतर सेवा आसलेल्या धाकटुल्यांक सिस्टरांत हांव आनी तशेंच हेर थोड्या स्वयंसेवकांत हांव मेळटाली. आमी आमच्या पुरसोत्या वेळार थंयसर वेचे आसले. थंयच्या लोकांक सांगता आमी आमचो वेळ करचो नासले हांव. आनी एक दीस अशें येता आसतना आमकां एकच फावटी थंयसर एका रितीची विशेश घाण
आमच्या नाका कापटाता सोसूंक जायना तसली येदोळ थंयसर नातुरली कसली गी एक रितीची घाण आमी नाक आमचे हात नाकाक दवरूनच थंयसर लागसर आसलेल्या सिस्टराक विचारलें सिस्टर ही घाण कितें खंय थावन आयल्या ताळा ती सिस्टर तोंडार आमोर पिको हांसो हाडन म्हणाली ब्रदर्स आज सकाळी आमी रेल्वे स्टेशनाक कोणाक आपूण हाडूंक गेल्ल्या वेळार थंयच्या रिक्षावाल्यांनी अशी एक खबर दिली की लागसराच्या त्या कचऱ्याच्या राशींत एकलो तरणाटो पडून आसा म्हणून आमी तसलेंच काम करचें तें तांकां कळीत आसलें त्या देखून ते आमचे लागीं येवन सांगतात पूण तांच्या रिक्षार घालून त्या तरणाट्याक व्हरूंक कोणूच तयार नासले कित्याक म्हळ्यार सुमार 27 वर्सांचो तरणाटो तो ताच्या आंगार सगळे गायी जाल्ले आनी गायांनी किडे आसले आनी चड करून ताची तकली तें कट्टें फुटुल्लें आनी भितरलो मेंदू दिसतलो आनी थंय थावन थोडे किडी आमकां पळोवंक दिसतले आनी अशें एका रितीची विशेष घाण थंयसर आसली ते बिलकूल कबूल जालें नात आमी आमच्या कोवेंताक फोन करून आमच्या व्हॅनार डयलें आनी व्हॅनार घालून ताका हाडला आनी ताची आतां चिकित्सा चलोवन आसा सिस्टरां ताचे गाय गूण करतात गाय थंयसर नितळ करतात गायांक बँडेज आनी आमी पळोवन आसले पयस जावन दोगां सिस्टरां माथ्यार ताचे थंयसर बँडेज घालून आसले आमकां इल्लेशे पयस आसल्यार घाण तडवंक जायनातली पूण ती सिस्टरां कांयच एका रितीची प्रतिरोध दाखयनासतना बगर तोंडार तो हांसो हाडन ती थंयसर ती सेवा दिताली खरो संतोश म्हळ्यार कितें अशें थंयसर त्या तोंडांनी पळयतना आमकां भोगतालें तेंय तसल्या त्या परिस्थितींत तसल्या त्या एका मनशाक सहज जावन स्पंदन करूंक जायनातली तसली परिस्थिती ती एकदम कश्ट जाल्यार त्या वेळार त्या परिस्थितींत ती थंयसर तांच्या तोंडार परजळ आसलो संतोश आसलो विचारलें सिस्टर लागीं असलें काम तुमी कशें करता सिस्टर एका मनशाक सहज जावन असलें कंटाळ्याचें आनी गलिजाचें काम करूंक सुलाभ न्ही पूण तुमकां हें काम करूंक खंय थावन बळ मेळटा खंय थावन त्राण मेळटा ती सिस्टर म्हणाली आमच्या वडिलनेन म्हणजे कलकत्ताच्या तेरेजान तेन्ना ती आसली जिवंत आसली एक भोव अपुरबायचो संप्रदाय आमच्या कोवेंतांत आसा गेला संप्रदाय म्हणजे केवळ संप्रदाय वा रिवाज न्ही बगर एक भोव अपुरबायेची संगत आनी ती जावन आसा एका वराच्या आराधान भोव पवित्र सक्रामेंता मुखार एका वराच्या आराधान आनी आमी आमच्या कोवेंतांत 2 ते 3 वरां पर्यंत सुखान आसतना आराधन करता आनी आमचें बळ आनी आमची सकत थंय थावन वाळटा न्हय आमच्या सक्तीन न्हय आमच्या बळान बगार जर तर आमी कितेंय करता तर दुबळ्या धाकट्यांतय जर तर आमी कांयच उब घानासतना कांयच बेजाराय नासतना बगार एका अव्यक्त संतोशान जर तर ह्या पिडेस्तांची सेवा आमी करता आनी तांकां तो मोग आनी तांच्या जिवितांत खाण लोकांनी भरलेले तांच्या जिवितांत जर आमी इल्लोसो संतोश दिवंक शकता तर इल्लोसो उजवाड फांकूंक शकता तर हाका कारण येवकारिस्तांतलो जेजू थंयसर आमी ताका आराधन करता आसतना जें कितें ताचें तें आसलेलें जें कितें ताणें आपणायलेलें तो मोग ती सकत ती सेवा तो आमकां पाशार करता आनी अशें ताच्या कृपेन आनी बळान हें सर्व करूंक आमकां साध्य कलकत्ताची भगत मादर तेरेसा अशें म्हणटाली एक वर जर हांवें इगर्जेंत सक्रामेंता मुखार करसिल्या नंतर फाटीं घरा परतत आसतना जर म्हाका म्हज्या कुटुंबांतल्या साद्यांक बोगसूंक प्रेरण मेळना जाल्यार तांच्या गरजांक पावोवंक म्हाका जायना जाल्यार म्हज्या शेजाऱ्यांची गरज समजून तांकां आदार दिवंक जायना जाल्यार आनी आसतल्या संगतींक माया मोगाच्या करण्यांक
हेरांक मोग करचे ती म्हाका हाचे तावन कांयच आदार मेळना जाल्यार त्या इगर्जेंत तें एक वर हांवें करसिल्लें ती आराधनांनी बगार बॉम्ब्या पुजा म्हणटा ती कठीण उतरां ही पूण ती वापरता कित्याक ती म्हणटा खरो जेजू जेन्ना आमी ताचे मुखार आमी आमचें जिवीत सरता आसतना वेळ सरता आसतना तो ताच्या घटायान भरता आनी खंडीत जावन आमचें तें एक बदलावण हाडटा आनी ह्या बदलावणेंतावन मात्र हेरांची सेवा करूंक आमकां साध्य भोव अपुरबायाची उतरां आनी तशेंच भोव अपुरबायेचो एक संदेश आनी प्रेरण मोगाच्या भावन आनी भयणीनो वय जेजू म्हणटा म्हजो संतोष तुमचे तें भरपूर जावचे खातीर ताचो संतोष आमचे तें भरपूर जावचे खातीर तो कुर्सार मेलो आनी वस्तू संतोष आमी आपणावचे खातीर जें कितें ताणें कुर्सार अर्पिल्लें बलिदान येवकरिस्त मुखान ताणें आमकां दिलां येवकरिस्त विशयान जायते उलयत जायते रितीचे तात्वीक संगती आमी सांगयत जायते सिद्धांत आमी हांगासर प्रयोग करियेत पूण हें सगळें आमच्या जानवाये खातीर जर तर येवकरिस्तांतल्या जेजूक म्हणजे त्या माया मोगाच्या जेजूक देवाचो उपदेश पाळण देवाचो मोग आपणावन तो मोग हेरांक दिवंक तयार आसच्या त्या जेजूक आमी अनुभव करी जाय तर पयल्या स्वतेर आमचें तें बरें मन आसा जाय वय हांवें म्हज्या जिवितांत हेरांक मोग करी जाय हेरांच्या गरजांक पावो जाय म्हणलें तें बरें मन आसा जाय आनी तेन्ना मात्र येवकरिस्तांतलो जेजू म्हज्या जिवितांत तो खरो जाता येवकरिस्तांतलो जेजू तेन्ना म्हाका एका नव्या जिविताक तो प्रेरण जाता येवकरिस्तांतलो जेजू जेन्ना म्हज्या जिवितांत खऱ्या संतोशाक कारण जाता नंतर मादर तेरेजान सांगलें बरें एक सगळें व्यर्थ म्हणलें बरें आज आमी कितलींशीं वरां सक्रामेंता मुखार करसिल्लीं आसात आमी हर एक फावटी मिसाक बेठाव आनी मिसांत वांटेली जाता कित्याक आमच्या जिवितांत कांयच बदलावण येना कित्याक कांय कुस्कूट बदलावण हेरांक वा आमकां पळोवंक मेळना आमचें तें कित्याक म्हळ्यार आज आमकां हें सगळें सदांचें जालां त्या देखून आमी सगळीं वेताव आयतार येयलो वचो जाय वेताव आनी इतर थोडे संगती आमच्या मतींत आसतात पूण हांव आज मिसाक वेतां आज हांव आराधनाक येतां आनी म्हाका चुकतें दवरता कशें जेजून आपणाक मोडलो गे तशेंच म्हाकाय मोडूंक आशा आसा हेरांच्या गरजांत आनी हाका जाय आसलें त्राण प्रेरण म्हाका मेळोवंक जाय आपणावचे खातीर इराद्यान जर हांव आयताराचे मिसाक वा हेरा दिसांनी मिसाक येता वा हांव आराधनांनी वांटेली जाता तर खंडीत जावन कितें देव आमकां दिवंक आशेता तें आमी जोडूंक पावतले हांव कश्टांवरां मदें आमच्या खांटाळ्या मदें आमकां हेरांची सेवा दिवंक साथ जातलें मनशा स्वभाव तो विसरून दैवीक स्वभाव आपणावन क्रिस्ता बरी मोडूंक आनी आमचें रगत दिवंक आमकां साथ जातलें आनी तेन्ना जेजून सांगलेलें बरी ताचो संतोश आमचे थंय आसून आमचो संतोश तो भरपूर जातलो आनी देवाचो उपदेश तो मोगाचो मंदामेंत आमकां पाळूंक साली जातलें मात्र न्ही त्या सोम्याच्या मोगान तीर रावून हेरांकी ह्या मोगाक हाडूंक आमकां फावो जातलें तर आमच्या जिवितांत संतोष सोम्यातय आमी सोदया ते येवकरिस्तांतय सोदया सेवेच्या जिविता मुखांतर आपणावया तेन्ना हो संतोष हेरांकी दिवंक आमकां साथ जातलें अशेंच जावं आमेन. देवान आमकां दिल्या